कोरोना महामारी उपरांत सुमार 2 वर्सांनी 9वी ते 12वी मेरेनच्या वर्गांनी परतून विद्यार्थ्यांचो आवाज घुमपाक लागला। कोरोनाक लागून सुमार 2 वर्सां विद्यार्थी घरात आसले। ऑनलायन पद्धतीन विद्यार्थी शिक्षण घेताले। बरेच तेंपासावन शाळा सुरू जाल्यात, देखून विद्यार्थी आनी पालकां मदीं उमळशीक आसा। सगळे व्यवहार सुरू जाल्ल्यान वर्ग सुरू करपाक हरकत ना अशी मुख्याध्यापक संघटनेची मागणी आसली। ही मागणी मान्य जावन सोमारच्यान शाळा उक्त्यो जाल्यो। विद्यार्थ्यांनी मास्क घालपा बरोबरच सामाजिक अंतर दवरून तशेंच गरजेची जतनाय घेवन वर्ग सुरू केल्यात। But they give us maintenance grant. So in Goa, the aided schools get a maintenance grant, and from maintenance grant we are allowed to purchase all these things. Whatever things are required for school, that is allowed. Yes, it is a divisible item. So that is a good thing at least in Goa, because government is cooperative in all such activities. Our staff comes early morning. They stand here. Some PTA members are also involved in all this process, and so they also come here for social distancing at both the time, at the time of entry as well as at the time of exit, because at the time of exit it is more important. But we have conducted parents meeting, and then we have made an appeal to them not to make a crowd over here. Then we allow the vehicles to inside, but we have made an appeal to parents not to get down from the vehicle. That is a very important thing, and that parents has followed it. Last time also, last year, government has given us permission from November to April, and we have, based on that experience, we can run it very smoothly this year. Any new SOPs have been sent by government for this? Actually, it is same as what we have done last year. But that is what COVID, SOPs, and almost all teachers has done vaccination. That is another plus point of here. So vaccination is done by teachers. At the same time now sanitization, then alternate bench student seats. We are not making crowd in the class. Only 12 to 13 students are made to sit in one class. That is another thing of for social distancing. की आमच्या डिपार्टमेंटान सांगले की जे 9थाचे आनी 10थाची एग्जाम्स ऑफलायन घेवपाचे तेन्ना आमचे पेरेंट्स मातशे हे जाले, म्हणजे ते मातशे भिलेत की ऑफलायन तेन्ना येता तेन्ना भुरग्यांचे जितके आमी ऑनलायन क्लासीस घेतले तितून कितें डावट आसतलो ते आमच्या स्कुला कडेन एप्रोच जाले, आनी तेंच्यांनी सांगले की मॅडम कितें तरी करात आमच्या भुरग्यां खातीर, क्लासीस तरी घेयात। तेजे प्रमाणे आमी PTA मिटींग आपयली, पेरेंट्साक आपयली, आनी तेंचे सहमतान आमी इन सप्टेंबरान आमी क्लासीस स्टार्ट केल्ली। जशें करून 10थाचे आमची 4 डिविजन आसा, AB अशे ऑल्टरनेट क्लासीस, आयज तर AB आपयले जाल्यार फाल्यां आमी CD आपून तर आमी ऑनलायन क्लास म्हणजे रेगुलर क्लासीस आमी स्टार्ट केल्ल्यो 9थाचे आनी 10थाचे। आनी ही बरी एक गजाल एक डिपार्टमेंटान आमच्या गव्हर्मेंटान काडली की म्हणजे सोमारच्यान आयच्यान म्हणजे ऑफलायन क्लास म्हणजे क्लासीस रेगुलर क्लासीस भरच्यो। आणि आमच्यो आयज क्लासी म्हणजे आमी आयच्यान आमची एग्जाम स्टार्ट जाल्ली जाता, आनी 26 आमचे लास्ट आसा। तेन्ना आमी जेन्ना स्कूल रिओपन जातले 17 नोव्हेंबर तेन्ना आमी रेगुलर क्लासीस भरतले, आनी सगळे आमचे SOP गव्हर्मेंट जी SOP आनी आमची SOP आसा ती सांबाळून आनी PTAच्या सहमतान आनी भुरगीं तर आमकां रिस्पॉन्ड दितात तेजे हितून आमी ऑफलायन क्लासीस म्हणजे रेगुलर क्लासीस चलोवपाक खूब हे करता। सुमार 2 वर्सां विद्यार्थी शाळेच्या वर्गापासून पयस आसले। कोरोनाचो संसर्ग उणो जाल्ल्यान सगळे तरेची जतनाय घेवन सरकारान निमणे कडेन 9वी ते 12वी मेरेनचे वर्ग सुरू करपाचो निर्णय घेतलो। आयज सरकारान जो निर्णय घेतिल्लो आसा त्या निर्णयानुसार आयज आमची शाळा जी आसा ती सुरू जाल्ली आसा। एकूण गेले 1.5 वर्स भुरगे जे आसा हे शाळे पासून पयस आशिल्ले, आणि त्यामुळे एक म्हणजे कशें शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे मध्ये जे संबंध असतात ते संबंधापासून आम्ही गेले 1.5 वर्स दुरावले, आणि आयज खरें म्हणजे सगळे विद्यार्थी शाळेत येयल्यामुळे आम्ही शिक्षक वर्ग जे आसा हो सगळो आनंदीत आसा। तांकां खरें म्हणजे विद्यार्थी शाळेत येवप हेंच सगळ्यात महत्वाचें आसा। I'm feeling very happy to come for offline classes again, and while coming we followed all the SOPs, and due to pandemic we had online classes. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स आनी वास्कोच्यान हिरू महाले।